फर्मागुडी गोवा इंजिनियरिंगच्या कॅम्पसान भितर IIT आसा आणि त्या संदर्भान हे IITची जे हॉस्टेल जे आसा त्या हॉस्टेलाचे इन्स्पेक्शन करपा खातीर आमी आयज आयिल्ले आशिल्ले. म्हजे बरोबर आसात डेप्युटी कलेक्टर केदार बाब नायक, त्याच प्रमाणे बाकीचे ऑफिसर्स आसात, मामलेदार आसात, जॉयंट मामलेदार्स आसात. आमी ऑलरेडी GECची जी 2 हॉस्टेल जी आसात ते ऑलरेडी काल पासून जी 90 स्ट्रेंथ जी आशिल्ली 95 तेतून 54 ऑलरेडी पेशंट्स जे आसात ते इन हाऊस आसात. त्याच बरोबर दुसरें हॉस्टेल आमी आज वी आर रेडी टू सेंड द पेशंट्स ओवर देर. आणि हे जे IITचे जे हॉस्टेल जे आसा त्या हॉस्टेलान आमी पयले प्राथमीक फेरीचेर 350 पेशंट हातून भितर सामावून घेतले अशे तरेची अरेंजमेंट आज आमी केल्ले आसात. आणि इट वील प्रोजेक्टेड टू 700 स्ट्रेंथ. म्हणजे आमचे कडेन हांगसर तशें फॅसिलिटी आसा. 95 बेडांचे आमचे हॉस्टेल नंबर मांडवी हॉस्टेल म्हणून ताका नांव दिल्लें आसा तेतून आमी शिफ्ट करतले. आणि ते जाले नंतर ह्या IITची जी आमची हॉस्टेल जी आसात तातून ऑलमोस्ट सद्या आमी 350 पेशंट्स एडमीट करपाची फॅसिलिटी आमी अरेंजमेंट करतात. विदीन 4-5 डेज इट वील टेक केअर. आणि तदनंतर ताका प्रोजेक्शन म्हणून अनदर 350 म्हणून ऑल टुगेदर ह्याच IITच्या हॉस्टेलान आमी 700 बेडेड पेशंटांक आमी एडमीट करतात. हे सगळे असिम्टोमॅटिक पेशंट आसात आणि थोडेशे पॉझिटिव्ह आमकां केसीस थोडे आसात तांकां चड सामके सिम्पटम्स ना तरी आसतना ते स्वता आपल्या पर्यंत सगळें कितें करपाक शकता. आणि सामकेच सिरियस जर पेशंट जर असले जाल्यार तांकां आमी हातून धाडटले, खंय धाडटले ESIच्या हॉस्पिटलान धाडटले, शिफ्ट करतले. सो हे आता फक्त 4 मतदारसंघापुरती ना ह्या हातून सगळे गोंयच्यान आतां खुबशे फर्मागुडी जे रेजिडेन्सी आसा इट इज अपार्ट फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज न्ही. आणि 4 मतदारसंघा खातीर जशे बाकीचे कडेन म्हाका दिसता फोंडा तालुका ही असोच एकमेव तालुका आसा की सगळ्यांत चड पेशंट एडमीट करपाची कॅपेसिटी फोंडा तालुक्या कडेन आसा. कळ्ळें न्ही. आमी डिस्क्रिमिनेशन करपाक शकना. पेशंट इज लोक हो लोक, सिटीजन हो सबंद भारताचो नागरीक जो आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी पळयतात. इट इज नॉट पर्टिक्युलर टू द फोंडा तालुका ऑर नॉट फॉर द प्रियर कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा म्हज्या मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीक तशें कांय गोश्ट ना. सेटअप करपाक डिले जालो थंयसर तुमकां लॉकडावन हे सगळें करपाक जाय आशिल्लें. खंयचे हे सगळें आतां एक्चुली द वे केसीस ज्यो चलताल्यो तातूंत भितर मदीं कितें जालें आमी गोवा हॅज बीन डिक्लेअर्ड एज अ ग्रीन झोन. आता पावसाच्यो हो सद्या संदर्भान थोडोसो काळ लागलो आणि पावसाक आमी सगळे फ्री मुवमेंट करपाक शकले ना पण थोडोसो डिले जाला आसतलो. पण कशें आसा आतां आमकां कळ्ळें की आमी अशें धरिल्लें की बाबा आमकां गोंयांच्यान आमी कोरोना पासून मुक्त जाल्ले आसा असो आमी धरिल्लें आशिल्लें. म्हणजे जेन्ना मांगूर हिलांच्यान जेन्ना केसी जेन्ना रायज जावपाक लागल्यो त्या दिसा पासून आमी सुरवात केली न्ही. इट इज नॉट मीन दॅट आमी आत्तां जागे जाल्ले आसात. मांगूर हिलाचेर ज्या वेळाचेर केसी एकदम शूटअप जाल्यो त्या दिसा पासून आमी प्रत्येक जे सेंटर्स जे आसात त्या सेंटरांतल्यान आमी ऑलरेडी सेटअप केल्ले आसात. असो आमी तशें म्हणपाकूच शकना असो एकूय पेशंट ना जेका आमी तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळे नंतर ताका आमचे कडेन जागो ना अशें आज पर्यंत केन्ना जालें ना. आणि युक्ती वापरून आमी ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जर टॅकल करपा खातीर जर यशस्वी जर जाले जाल्यार म्हाका दिसता कसलेच तरेचे भिरांकूळ जी पसरलेली आसा ती भिरांकूळ सुद्दां पयस जातली. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां सगळ्यांक बरे तरेचे विचार आणि बरे तरेचे आचार आमकां ह्या लोकां भितर घालपाक जाय. आमी तांकां सर्वसामान्य मनीस ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी तांकां पळोवपाची गरज आसा आणि माणुसकीच्या दृष्टिकोनांतल्यान पळोवपाचें आसा. ह्योच सगळ्यो काही गोश्टी हांव सांगता. हांव सातत्यान हे सगळे शिरोडेचें कोवीड सेंटर आसूं आमचे फर्मागुडयले रेजिडेन्सीचे कोवीड सेंटर आसूं आज हांगा 3 सेंटरां आमी हांव प्रत्येक दीस आज 2-3 दिसान आमी मॉनिटर करीत आसात आणि हे म्हाका खूब लागीं आसल्या कारणान ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी मुखार व्हरपा खातीर आणि जो कितें आधार ह्या सगळ्या पेशंट्सां खातीर आणि हे सेटअप करपा खातीर जाय तो सरकारा कडल्यान आमी सगळ्या ऑफिसरांक दिवपाचें ठरलेलें आसा. तांकां बरे तरेचें जे किचन जी फॅसिलिटी जी आसा तें जेवण जें आसा तें सुद्दां वेळोवेळ तांकां पावता. सकाळची च्या ब्रेकफास्ट ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी केअर घेतिल्ल्यो आसात. आणि परत एकदां सबंद गोंयकारांक हात जोडून नमळायची विनंती करता की हो कोविड-19 जें युद्ध आमी कशें टॅकल करपाक जाय हेजे खातीर सगळे थोडेशे खुबशे डॉक्टर्स व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान किंवा पत्रकारितेच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्या मुखार आयिल्ले आसात. कृपा करून ते वाचात, ते आयकयात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान
तुम्ही तुमचो मुखावले दीस आसा ते कशे काडपाक शकता, कशे आमी तातूंतल्यान भायर सरपाक शकता हेजेर तुम्ही विचार करचो. इतलेंच ह्या वेळाचेर म्हजे तुमकां सगळ्यांक नमळाईचे मागणें.